नमस्कार आणि येवकार आमच्या या खास प्रोग्रामात चवथ तोंडारच पावला. श्रावण महिनो लागतकच गणपतीचे खूपशे आकर्षित मूर्त्यो हे आमकां खूपशा चित्रशांनी दिश्टी पडटा. पण हे चिकट मातयेपासून गणेश मूर्ती कशी काडटा, तेजी फाटली प्रोसेस, तेजी मेहनत, कलाकाराचो दृष्टिकोन कितें आसता जाणून घेवे आमच्या या खास प्रोग्रामात. हांव गुरुदास चंद्रकांत कालेकार, हणखणे रावपी, तालुको पेडणे. माझ्या घरान म्हणजे ह्या गांवान हणखणे गांवान जी माझी आता एक तिसरी पिढी म्हटली आता गणपती, म्हणजे तिसरी म्हणजे आता जे सुरू झाली, दुसरी हे झाली बापायची, माझ्या पयली आज्यापासून. हांव भितन जवळ ह्या गणपती चिकण मातीच्या कलेन जवळजवळ माझे आता 53 इयर्स हे वय चालू आहे, पण हांव 35 वर्सांचो सारको एक्टिव्ह आहे. नमस्कार, हांव संतोष रामराय नायक गांवकर, तिवरे, मार्शल गोवा. आनी आमची शाळा 1895च्यान आमी स्टार्ट केल्ली. म्हणजे आमचे पुर्वज जे आसले, आमचे आज्याचे भाव मुंबई गांवकर आनी रामगांव हेंच्यांनी स्टार्ट केल्ली. ही आपली पारंपारीक कला आसा आनी ही जतन करून दवरप हें आमचें एक मना पासून एक उद्दिश्ट आसा. पूण बरे मातयेचें काम करून येयल्ल्या कारणान बऱ्याच प्रमाणान हांगासर मातये चिकण मातयेचे गणपतीक लागून चडशे कस्टमर म्हाजे कडेन जाता सोदीत. पूण हे 2 म्हयन्या भितर सगळं ताळमेळ म्हणजे ते दीस तितल्या दिसान तितली दोनची क्वॉन्टिटी जावपा ती अहोरात्र काम आमकां करचें पडटा. कामगार एक 5-6 जाण आसतात, तांकां घेवन करचें पडटा काम. मे म्हयन्याच्यान आमी एक्झॅक्ट गणपती करपाक स्टार्ट करता. मागीर पावस पडलो की ताका मातसो नेट येता करपाक. एक 2-3 म्हयने आमकां काम करपाक मेळटा. तेन्ना आमी हें मातयेचें काम करता आसतना जरी वेळ कमी आसलो जाल्यार थोडोसो तरी नियमीत 1 वर 2 वरां कितें मेळटा ते दिसांसून हांव ह्या कामान दिता आनी मातयेच्या कामान थोडेशें टायम एलोकेट करून गणपतीक मुर्ती तयार करपाची. हें माती कला जी अशी आहा की हितून काम शिकात तितलें कमी. आमी आमकां गणपती तयार करता आसतना मोल्ड कसो तयार करपाचो हें सुद्दां काम म्हत्वाचें आसता. माझे नाव प्रभव विष्णू गांवकर आणि हांव सादारणशें म्हाज्या भुरगेपणान 3-4 वर्सां आसतना बारीक बारीक मुर्त्यो करपाक स्टार्ट केल्लें. म्हाज्या आज्याक आनी पप्पाक पळोवन इन्स्पायर्ड जावन म्हाका एक उमेद आसली मातयेन, आनी तेंच्यांनी केन्ना हाडूंक ना म्हाका ते करतना. ते बारीक बारीक करून थेवप आनी ते केन्ना कोण व्हडलो येयलो जाल्यार एप्रिशिएट सुद्दां जातालें केन्ना की एक बारीक भुरगो करता म्हणून ती. आनी तशें करता करता आवड ती भागली. बारीक बारीक मातशें व्हडले जायत जाले गणपती. आनी सादारणशे 6वेक आसतना हांवें म्हाजो पयलो गणपती केलो आनी तो कोणी व्हेलो आनी पुजलो सुद्दां. सो म्हाका भरपूर उमेद जाली तेन्नाच्यान. पयलीं ती आवड आसलेली, तितून ते 1-2 गणपती आसताले आनी आतां ती अशी कमर्शियल जाल्या मातशें की लोक भरपूर इंट्रस्ट घेता म्हाज्या गणपतींनी. आनी सादारणशे 30 गणपती सुमार हातीन करता हांव म्हाज्या. भुरग्यांक एक उत्सुकता आसता की आमचो एक गणपती नवो आसचो, कितें तरी डिफरंट आसचो. सो तांकां केन्ना केन्ना चित्र जाय पडटा, गरूड, मोर. भुरगो गणपती सगळ्यांक आवडटा. तो सदांच सामको धाकटो गणपती, बाल गणपती, हातीन मोदक घेवन. आमी यूज करता ती सामकी लोकल माती. म्हणजे हितून मातशें काम करपाकूच डिफिकल्ट जाता, कित्याक हितून बारीक फातराचो कण आसता आनी तो एवरी टायम तूं फिनिशींग करता पळयला तो परत वयर येता आनी तो भरपूर डिफिकल्ट आसता हितून काम करपाक, इतलें इजी जायना. आमचे प्युअर गणपती हे मातयेचे. आतां ह्या वेळा प्रमाण बदलत गेल्ल्या प्रमाण पयलींच्यो मुर्ती एक साद्योच आसताल्यो. आतां मातशे नवी नवी आकार जे
मार्केटान POPचे येता, भायले गणपती येता, बरे बरे आर्टिस्टांचे येता, तेज्या प्रमाण आमच्या लोकांक आमकां दिसता की आमी बरे दिवचे म्हणून. भायल्या मार्केटान खूब मेळटा, शाडू म्हणटा, प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणून मेळटा. ते पळोवन आमच्या कडेन अशे कस्टमर येता आनी त्या प्रमाण आमकां वरायटी जाय म्हणटा, क्वॉलिटी कलराची जाय म्हणटा. पूण जाता कितें इफेक्ट जाता आमच्या आतां एक व्हडलोसो म्हणजे मातयेचे गणपती, जी आमची शेतांतली माती आमी हाडटा. हे आतां आमचे गणपती फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान आमच्या ते प्युअर साळू माती म्हणटात, जे आनी आमी ते साळू माती म्हणून ताका जो आमी लोक हे करता उलयता, पूण साळू माती जी गुजराताक तयार जाता, ती गुजरातच्यान बाकी ऑल ओवर गोवा जशे डिमांड आहा तशें आमच्या गोंयांत पावता. हांव ते मागता, जे कस्टमरांक ती दिवचे पडटा. पूण शेतांतली जर माती जर हाडली जाल्यार तो कलरार इफेक्ट जाता. कलरार इफेक्ट जाल्या कारणान जे भायले गणपती कोल्हापूरचे येता पळय तांकां आनी आमच्या कामा भितर खूब डिफरन्स फार मेळटा. आनी कस्टमर मागीर कंप्लेंट करता की आपलो कलर बरो जावंक ना. तेजें कारण म्हणजे ही आमची शेतांतली माती. काम आमी बरे हो रात्र मेहनत घेवन करता, फिनिशींग आसता ताका बरो स्मूथनेस दितात आमी, पूण कांय उपेग जायना. आनी आमचे तरेन आमी बरी ट्राय करता की आमचो गणपती जो आसा प्युअर मातयेचो, तो गणपती करता आसतना असो मोठो दिसता आनी थोड्याच दिसांनी तो मातसो 1-2-3 म्हयने गेलो म्हणजे करून दवरचें पडटा पयलीं, ती मातशें बारीक जाता तेन्ना मातशें तें आवडटा अशें. म्हणजे हे मातयेक लागून हें सगळें आवडटा. आतां POPचे कितें जाता, POPचे जशें वतून काडटात तेच पद्दतीन ते फूल तशेंच उरता गणपती. आनी तेंचे पेंटूय बरो येता. आमचो पेंट मारून दवरलो वॉटर कलर न्ही, वॉटर कलर मारलो की तो मातसो चेंजीस जाता, ड्राय कसो जाता. म्हणून लास्ट जो म्हयनो जो आसा त्या म्हयन्याकूच एक पेंट केलो जाल्यार ते मातशें बरें फ्रेश गणपती चकचकीत दिसता, म्हणजे कलर फ्रेश कसो दिसता. चडशे कस्टमर जे मदींचे गेल्या 5 वर्सां भितर कोल्हापूरचे गणपती जे प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणून साडू माती म्हणटा पळय तेजे कडेन डायवर्ट जाले, कलराक लागून बरें दिसता म्हणून. पूण आमी ते पद्दतीन जर काम करून गेलो कोल्हापूर सारके जाल्यार ही म्हाजे फाटल्यान जी माती आहा जी आमी गणपती केले ते सारके POPचे गणपती जशे आसता कलराक तशे कलराक दिसता. पूण विरगळपाक ही जशी आमची शेतांतली माती विरगळटा तशी ही बी विरगळटा. पूण जाता कितें, ती माती आमकां हाडपाक आनी कस्टमराक ती मुर्ती करून दिवपाक गेलो जाल्यार आमकां ती परवडना. जे आमचे पारंपारीक मुर्ती आसल्या कारणान जे 60-70 वर्सां पयलींचे कस्टमर आहा त्या कस्टमरांक जर आतां आमी जर तो आतां जे रेट सांगलो म्हारग दिसता. पूण आतां लोकांचे सायजी वाडले. जे 2 फूट गणपती 5 वर्सां पयलीं व्हरपी तोच कस्टमर आतां 5 वर्सां उपरांत 4 फुटाचे व्हरोंक लागलो. आनी ते शेतांतली माती हेवी आसल्या कारणान ती लायट मेळटा ती धांवंक लागली POPच्या. पण आमी अशें म्हणना की तुमी जर ही शेतांतली मातयेचे गणपती जर तेजे पर्याय म्हणजे बरो कलर दिसपाक जाय जाल्यार ही साळू माती जी म्हाज्या फाटल्यान आहा तेजी मुर्ती जर आमी कस्टमरांक सांगले तेवढे केल्ले नाल्यार बाकीची माती आहा ती आमची शेतांतली माती जी आमच्या पेडण्या तालुक्यान एक 2 गांव आसा त्या गांवांत मेळटा. माती ही माजरे गांवची मेळटा, पेडणे जे माजरे आसा पळय माती मेळटा. ही माती शेतांची आसा आनी प्युअर माती ह्या भितर कांय मिलावट ना, डायरेक्टली आमी काडून हाडटा. आनी मातयेक ती वास ना कांय ना जाल्यार थोडे मातयेक असो वास येता, एक तरेचो वास येता. हे मातयेक आमचे वास बी कांय ना, प्युअर माती. आनी मातशी इतलीच आमी लोकांक सांगता आमचे कडेन गणपती व्हरोंक बी नव येता आमचो मातसो गणपती जड, कित्याक मातयेचो प्युअर मातयेचो न्ही. ही प्रोसेस आमी माती ही जी आसा मे म्हयन्याच्यान माती हाडटा. मे म्हयन्याच्यान माती हाडल्यार 1 म्हयनो माती जर पयलीं आमकां जर मेळटा जाल्यार बरी जाता. ती ड्राय जाली की पावस पडला की पावडर कसो ती मातशी प्रोसेस करपाक माती घालोवपाक ती थोडे दीस आमी माती हाडून ती उदक घालून तिका कालोवन दवरता. म्हणजे कुसली माती की ती मागीर मशिनान घालप. कन्स्ट्रक्टीव जे काम आसतलें म्हणजे साच्यानसून काडप किंवा माती तयार करप हें काम तेन्ना आमी करताले, हांव करतालो. आनी आतां आमचे गोवा हँडीक्राफ्टाच्या माध्यमांसून जे आमकां मशीन मळणी मशिनां दिल्लीं आसा, जे माती मळणीची मशिनां दिल्लीं आसा तितून करून माती मळपाक खूब सोयीस्कर जाता.
पयलीं आमचें कितें मशीन नासलेलें, ही हँड पावर दिवन झोडूनच ती माती रेडी करची पडटाली. आतां मशीन येयल्या क्रमाण तें बी मातशें बरें जाल्लें आसा आनी माती मातशी मोव जाता बरी आनी थंडय जाता क्लायमेट. नाजाल्यार पावस गिमान कितें मे म्हयन्यान ते गणपती मातशें ब्रेक बी जावन फुटोंक शकता, मातशें क्रॅक बी वचपाक चडूय ड्राय जालें म्हणटकूच कित्याक वत पडटा न्ही तेन्ना. आनी कूल क्लायमेटाक गणपती सारके बरे उरता आनी स्लोली सुकता ते. हो हँडीक्राफ्टान जो उपक्रम राबयल्लो आहा, दर वर्शी जवळ जवळ 100 मशिनां आमचे गोवा हँडीक्राफ्ट प्रत्येक कलाकाराक न्हू जाल्यार थोड्या तरी कलाकारांक ते पावयता आनी दर वर्शी हे चालू आसता. चिकट मातयेचे आणि शाडू मातयेचे गणपती कसे करता हेची फाटली प्रोसेस हे तुम्ही आता जाणून घेतली. पण आता मार्केटान कांयच्या जाग्यार POPचे म्हटल्यार प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचे सुद्धा गणपती असतात. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस आणि शाडू मातयेचे गणपती हे कांयशे एकाच टायपचे अशे दिसता. हेजो डिफरन्शिएट कशें करप हे जाणून घेवपा खातीर आमी पणजी मळा हांगासरल्या एका चित्रशाळेन आयला. सो आमी तेंच्या कडसून जाणून घेवया हो डिफरन्शिएट कशें कळून घेवप. कशें तुमी सांगू शकता की POPचे गणपती सुद्धा असता आणि मातयेचे शाडू मातयेचे सुद्धा. सो मार्केटान कोण आयले आनी कोणी विचारले शाडू मातयेचे खंयचे, चिकट मातयेचे खंयचे, POPचे गणपती खंयचे, तुम्ही कितें सांगता, कशें तुमी करून घेता? हे सगळे एक्चुअली मातयेचे चिकट माती. हो पळय हेवी वेट, मागीर फोनाकसून पळोवपी, आनी एक आहा की हो मारून सुद्दां पळोवपी, हो आवाज येना. सपोज आवाज येता जाल्यार तो POPचो आसता. सो POPचो जाय जाल्यार तुमकां हो पळय दाखयता. हो पळय हो POPचो. तर कोणी जर येता तुमकां विचारपाक गणपती तुमच्याकडे POPचे आसा ऑर शाडू मातयेचे ऑर मातयेचे, तर तुम्ही हो डिफरन्स करून दाखयता. ते साडू पिठे काय नसता, तितून जवळजवळ 90% POPच आसता आणि भितून 10% ती माती घालता विरगळपाक जाय म्हणून. ती बी कशी 2-3 म्हयने विरगळपाक वयता मुर्तेक. POP केन्नाच विरगळना, पूण ही साडू माती म्हणून जे मुर्ती येता तितून थोडी माती असल्या कारणान ती विरगळटा. पूण 6 म्हयने पासून वयता. जर उदक जर आसात कंटिन्युअस जाल्यार ते 2 म्हयन्यान विरगळटा, पूण ते प्लास्टरूच जाता. चतुर्थी जी आसा तो ही नैसर्गीक आमचो सण आहा. म्हणजे पयली आमची जी आमी मुर्ती पुजता ती सुद्दां नैसर्गीक रित्या मातयेचीच आसपाक जाय अशें शास्त्रोक्त सिद्धांत आसा. तेच्या नंतर ताका लागणाऱ्यो सगळ्यो ज्यो वस्तू आसता त्यो सुद्दां निसर्गानसूनच आमी हाडलेले आसा. डायरेक्ट आतां ही जी माती आसा न्हू, सुकी आसूं जाल्यार ती वली आसूं, जेन्ना आमी उदकान घालतले न्हू ती इमिजिएटली विरगळटा. विरगळ्या उपरांत कळटा की ही माती म्हणून. आनी जर तर ते प्लास्टर आसत जाल्यार तेजो तुकडो घालून कितलोय जरी ताका आमी फिरयलो, स्टर केलो जाल्यार तो विरगळचो ना. ते सारकें कन्फर्म टेस्ट तेजी, म्हणजे ते प्लास्टर आहा पॅरिस म्हणून. महाराष्ट्राचो शेजारचो जो एक आमचो राज्य आहा थंय जर POPचो अवेलेबल जाय साडू मातीचे, आणि आम्ही कस्टमराक आमच्या कलाकारांनी सांगले गोंयचे की माझ्या कडेन बाबा मातयेचे जायना, आमच्या गव्हर्मेंटान बॅन हाडलेले आसा, आणि जर ताका सांगलें की म्हाजे कडेन जायना हांव ते मातयेचेच करतलो जाल्यार मागीर ते कस्टमर म्हणटाले कितें तुज्या कडेन जायना जाल्यार आमकां महाराष्ट्रान शेजाराक मेळटा. जाल्यार मागीर कलाकाराच्या पोटार हे पांय येतलो. जर आमच्या कडले कस्टमर मागीर थंय मेळटा म्हणून वयतले. हेजेर आमी कितें करपाचें कलाकारांनी? माझी सरकारा कडेन विनंती आहा, साडू माती जर ही अवेलेबल सबसिडीचेर आमकां जर अवेलेबल करून दीत जाल्यार म्हाका त्या गोंयचे जे मुर्ती पुसपी जे आहा ते म्हाका दिसता परत हे मातयेचेर येतले. बिझनेस ह्या दृश्टीन आमी न पळयता एक कलेचो आमचो जो वारसो आहा हो टिकोवन दवरपाक लागून आमी प्रयत्न करता. आनी त्या माध्यमांसून आमच्या बाकीच्या भुरग्यांक सुद्दां एक तरेची एक प्रसन्नता आनी जें शिक्षण मेळपाक जाय तें बी मेळटा तांकां. आमचे आतां भुरगीं सुद्दां
जी पिढी सुद्धा ह्या कामान इंट्रस्ट घेवन शिकलेली आसा काम. आमी चडांत चड आतां मातयेच्या गणपतीची शाळा ओपन जाल्ली गरज आसा, कित्याक जे मार्केटान गणपती येता ते चडशे नॉट फ्रॉम गोवा, आवटसायड गोवा आसतात. कित्याक आनी गोंयांच्यो शाळा कमी जायत चल्ली आसा, बंद जाता भरपूर. आमच्या एरियेक 2-3 आसलेल्यो त्यो बीन बंद जाल्यो आतां. जी वस्तू आमी भायरसून हाडटा ती मुर्तीच ह्या स्वरुपान जर हाडटा जाल्यार ती सुद्दां मुर्ती नैसर्गीक ना हें प्रत्येकाक दिसपाक जाय की आपूण हे ह्या सणाच्या विरुद्ध आपूण हें करता, सिद्धांताच्या विरुद्ध करता अशें दिसपाक जाय. तेन्नाच प्रत्येक नागरिकाक दिसपाक जाय की हें चुकीचें आहा. तेन्ना हो खंय तरी बदल जावपाक जाय. पर्यावरण जर राखतलो, गोंयचें गोवा राज्य आमचें ल्हान आसा, ते पर्यावरण जर राखतलो, सांबाळटलो जाल्यार POP बंदी येवंकूय जाय. शाडू माती म्हणटा ते सगळे फटिंगाची गजाली आसा, कांय ना. 90% 90+10 आसता माती, आनी तशें ते करून दिता. सो म्हाका दिसता खंय तरी ते परत एक स्टार्ट करप गरज आसा. आनी ते भुरग्यांनी एक न्यू एक स्टेप घेवप गरजेचें आहा की आमी मातयेचे गणपती स्टार्ट करया नवे कोण इंट्रस्ट आहा जाल्यार. आनी तितून म्हाका दिसता की परत एक तो ट्रेंड स्टार्ट जातलो गणपती मातयेचे हाडपाचे, तर POP कडेन डायवर्ट जाला ते. जेन्ना गव्हर्मेंट एक्शन घेता जाल्यार ती कलाकारांचो विचार करचो, कलाकारांच्या पोटारय येवंक जायना. आनी कस्टमरांकूय आमी दितले जाल्यार ताका पर्याय होच आसा, शाडू माती अवेलेबल करून दिवपाची गव्हर्मेंटान सबसिडीचे. म्हणून राजकारण करता आसतना हें सुद्दां काम तितलेंच म्हत्वाचें अशें म्हणून आमी हो पारंपारीक जे वेवसाय किंवा ही कला जी आहा ही जतन करून दवरलेली आहा आनी ही अशीच आमी जतन करून दवरतले.